दीस मंगळार नोव्हेंबराची 25 तारीख 2025. पहिले मसक दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2 वळ 31 तावन 45 पर्यंत. दानियल नेबुकदनेझराक म्हणालो, राया, तुवें एक दर्शन देखलें. एक अद्भुत मुर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली. हे मुर्तीची तकली आपूट भांगाराची, हर्दें आनी बावळे रुप्याचे, पोट आनी पेंकाट पितूळची. तिची जांगलां लोंगटाची, तिचे पाय अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोसलून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंगटाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोंकोड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळबगळ्या वयल्यान पोला भाशेन चुरान चुरो जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची खुणां पर्यान उरली नात. पूण मुर्ती फोडलेलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली. हें सोंपण. आतां आमी रायाक तसो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गींच्या देवान राजवट, पदवी, बोळ आनी महिमा दिल्यात. मनशांक, रानवट मनजातींक, अंतराळ वयल्या सुकण्यांक खंयसरी तूं वस्ती करूं तुज्या हातांत दिल्यान आनी तुका तांचो सगळोसो अधिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली. तुजे उपरांत दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राज्यांतलें व्हडणें. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारा राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोंगटा येतलें गट. जशें लोंकोड सगळें फोडून तसो चुरो करता, तशें तें राज्य पयलीं राज्यां फोडून तांचो चुरो करतलें. अर्दे मातयेचें आनी अर्दे लोंगटाचे पांय आनी आंगठे तुवें पळयलें. हाचो अर्थ हो. राज्य फांटिल्लें राज्य जातलें, पूण ताका लोंगटाची घडसाण आजून आसतली. देखूनच लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय. पांयाचें आंगठें अर्दे लोंगटाचें आनी अर्दे मातयेचें म्हणटस राज्य अर्दें घट आनी अर्दें अस्कत जातलें. तुवें लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयलाय. हाचो अर्थ हो. हीं दोनी राज्यां लग्ना संबंदान मिसळ जातलीं, पूण जशें लोंकाड आनी माती संदूंक जायना तशें ती राज्य एकवटलेलीं उरचीं नात. त्या रायाच्या काळार सर्गीचो देव केदींच नाश जावचो ना तसलें एक राज्य स्थापीत करतलो आनी हें राज्य दुसरे परजेचे अधीन जावचें ना. हें राज्य आदल्या सगळ्या रायांचो चुरो करून तांचो अंत करतलें आनी तें सदांच काल तगतलें. जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरा वयलो कोसळिल्ल्या फातरान लोंगटाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुप्याची फोड केली म्हणून तुवें पळयलें, तशें हें घडतलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां. सपन खरें आनी ताचो अर्थ होच. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन दानियल 3 57-61. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या रसनानो तुमी सर्व सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सुमेस्त सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक.
ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. तुमी आकाशानो सर्वेस्पराक वाखाणा, ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. मळबा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणा, ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक वाखाणा, ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. मोरा पर्यान विश्वासी राव, म्हणटा सुमी, हांव तुका जाय तसो मुकोट दितलो. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 21 ओळ 5 ते 11 पर्यंत. तेदवा लोकां जम्या मदले थोडे जण देवळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयलां म्हणटाले. तेवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना, तसले दीस येतले, सकाळी कोसलोन घालतले. तेवळ ताणें ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदोला घडटल्यो? त्यो घरचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तेवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, कोणीय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. 12 जण म्हजे नांवी येतले आनी हांव उंचतो आनी नम्यारलो वेळ लागीं पावला म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काडकायां विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जैस, पूण अंत तक्षण येवचें ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक रावतले. थंय हांगा भिरांकूळ भूकंपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारेची पिडा पडटली, आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टीक पडटल्यो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मनशाक कितली जागृतकाय सांगल्यारी पावना. तो जायते फावटी जाळांत सांपडटा. आजकाल बँकांनी आनी पुलिसांनी कितलें जागोण दिल्यारी सबार लोक अप्रामाणीक तरान बनावटी खेळ रचून आपल्या जाळांत स्कॅमांत सांडयतात. आयच्या वाचपान जेजू अंतकाळा विशीं सत्राय सांगता. कोयती भात लुवचे हातेर. सामान्य जावन फसल पिकोवन लुवणेक तयार जातना कोयती वापरतात. सुवार्थेन देवदूतांनी कोयती घालून लुवणेक तयार जावचें, दाकाचें फसल लुवचें आनी देवाच्या क्रोधाच्या घाण्यांत घालच्या विशांत, म्हणजे अंतकाळा विशीं जडते विशीं जेजू जागोण दिता. फुडें जावंक आसच्या दिसवाटांत देवाच्या क्रोधांतल्यान बचाव जावंक आनी भावार्थांत घट्ट रावंक उलो दिता. पळया, सर्वेस्पराचो दीस येता. देवाची देसवाड करूंक आनी नातल्या पातक्यांक नाश करूंक क्रोधान आनी जळत्या रागान भरून निश्ठुरायेन तो येता, म्हणटा इसाया प्रवादी 13व्या अध्यायांत ओळ 9. तो दीस चिंतेनातले बरी येतलो, देखून आमी आतुरायेन राखून रावूं जाय. जेजू नव्यान येतलो, संपूर्ण बरेंपण सडवून स्वतंत्र हाडटलो. त्या काळाक जो देव लोक राखून आसलो. आमी सदांच पत्काक भली जायनासता देवाक विश्वास रावया आनी सोम्याच्या येण्याक पात्र गुण राखून रावया.